वेर्णा हांगा आशिल्ल्या औद्योगीक वसाहतींत शेनवारच्यान उदकाची पुरवण बंद आसा. उदकाची पुरवण बंद आशिल्ल्यान औद्योगीक वसाहतींत आशिल्ल्या उद्देगांक नुकसाण जाता. उद्देग संघटना आनी मुरगांवचे उदक पुरवण खात्याचे अधिकारी एकामेकाचेर बोट दाखयतात. वेर्णा उद्देग संघटना म्हणटा फाटले कांय दिसांच्यान उदक येना, देखून आमकां त्रास जाता. ह्या संबंदान संबंदीत अधिकाऱ्याक विचारल्यार तांणी अजून उत्तर दिवंक ना. तुमीच पळयात. Assistant Engineer PWD बायना वास्को नो वॉटर सप्लाय एट वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून ताका ताणें अजून रिप्लाय दिवंक ना कितें इशू आहा. शेनवारच्यान हांगा तेंच्यांनी सडनली उदक बंद केलें इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें. सो IDCन म्हाका कॉन्टेक्ट केलो सोमार दीस आनी तांणी लॅटरूय केलें PWDच्या की उदक येना म्हणून इंडस्ट्रियल इस्टेटीक आनी अजून कांय रिजन दिवना. तो म्हणटालो मे बी द मिटर चलना म्हणून ताणें उदक बंद केलां. सो इट इज व्हेरी सरप्रायझींग कित्याक येदी व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेटी कोणूय डिसिजन घेता. आय एम शुअर दॅट मिनिस्टर ऑर PWD मिनिस्टर ऑर एनीबडी वोंट बी अवेर अबाउट दीस इशू. दॅट इज वाय आय ट्राय टू इन्फॉर्म प्रेस अबाउट दीस. कित्याक अशें बारीक शुल्लक कारणा खातीर मिटर चलना म्हणून तुमी येदी व्हडली इंडस्ट्रीज उदक बंद करप इज नॉट अ करेक्ट थिंग. सो कोणें तरी हाचेर सारकें इन्स्ट्रक्शन दिवपाक डावन लायन कोण आसा तांकां. कित्याक पळय हातून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां उदक ना जाल्यार तांच्या कंप्रेसराक ट्रान्सफॉर्मर कुलींग टावराक उदक जाय पडटा तें बंद जाता. पोलीस स्टेशनाक उदक ना, फायर ब्रिगेडीक उदक ना, कॅन्टिनाचे सगळे लोक आसा पळय इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले ते डायरेक्ट PWDचेच उदक पितात. तांकां अशें सडनली उदक बंद करप इज नॉट अ रायट थिंग विदीन युअर डिपार्टमेंट. कित्याक आमचो मिटर तरी चलता, इंडस्ट्रीक दे आर चार्जींग बील. डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट दोनूय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट आनी IDC ऑल्सो तांच्या भितरलो मिटर चलना जाल्यार उदक बंद करप इज नॉट अ सोल्युशन. वेर्णा औद्योगीक वसाहती कडेन उदकाचें पायप फुटलां आनी थंयच्यान उदक व्हांवून पिड्ड्यार जाता म्हूण तांकां सारकें करपा खातीर सांगलेलें, मात तांणी तें केलें ना. त्या खातीर उदकाची पुरवण बंद केल्या, अशें उदक पुरवण बायणा वास्कोच्यान खात्याचो सहाय्यक अभियंतो SK गांवकार म्हणटा. पायपलायन डॅमेज जाल्ले आहा. जवळ 5 म्हयने पयलीं आमी तांकां सांगलेलें की पायपलायन रिपेर करा म्हणून. उदक खूब वेस्ट जाता. तें उदक वेस्ट जाल्यार बाकी कडेन प्रेशर ड्रॉप जाता आमचो. 5 म्हयने पयलीं तें सांगलें तें अजून पर्यंत तेणें रिपेर करूं ना. प्लस तेंचो मिटरूय नॉट वर्किंग आसा. पण काल मागीर फ्रायडे आमी उदक तें बंद केलें तेंचें. फ्रायडे, सॅटर्डे आनी संडे, मंडे 4 दीस तें उदक बंद आहा. काल मागीर परत म्हाका रिक्वेस्ट केलो की उदक मातशें चालू करा, आमी ती पायपलायन रिपेर करता म्हणून. म्हणजे काल सांजचे मागीर हांवें उदक परत चालू केलें तेंचें आनी तांकां सांगलां एक 8 दीस भितर तुमची पायपलायन रिपेर कर म्हणून. जर तिणें 8 दीस भितर जर पायपलायन परत रिपेर केली ना जाल्यार तें परत उदक बंद करचें पडटलें. कित्याक उदक खूब वेस्टेज जाता आनी बाकी कडेन सगळ्या प्रेशर ड्रॉप जाता. त्या कारणान म्हाका तेंचें उदक बंद करचें पडलें.